सो हे गायज गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. थंबनेल तुमी पयले आसतले न्हय आनी थंबनेल पळोवनूच तुमी हो व्हिडिओ क्लिक केले आसतले. बरीचशी जाणां वेट करताली की हो व्हिडिओ केन्ना येतलो आनी हे गोष्टी हांव केन्ना सोशल मिडियाचेर शेअर करतलें म्हणून. हांव जाणां कारण म्हाका ह्या रिलेटेड बरेचशे कमेंट येयल्ले आसा आनी ह्या रिलेटेड वॉट्सॅपार डेली अशे मॅसेजी येता. कारण थोडी जाणां एक्चुली न्हय संजू रिलेटेड कन्सर्न आसा की संजू व्हिडिओन कित्याक दिसना आनी थोडी जी आसा न्हय ती हीच गजाल आयकपाक एक्सायटेड आसा जे हांवें थंबनेलाक घातला ते. ओके, आनी थंबनेल आनी टायटल पळोवनूच बरेचशे जाणांनी व्हिडिओचेर क्लिक केला आसतलें हें बीन खबर आसा म्हाका. सो हय, ह्या रिलेटेडूच हो व्हिडिओ आसा. आयज थोडे फारशे गोश्टी जे आसा न्हय ते हांव हांगसर क्लियर करपाक बसलेलें आसा. ओके, सो एक्चुली आमी चिंतलेलें की आमी दोगांयनी बसून व्हिडिओ करतली आनी तुमचे बरोबर शेअर करतली. बट अशे थोडेशे वॉट्सॅपार मॅसेजी येवपा लागले की ते पळोवपा सारके ना आनी ते आयकपा सारके सुद्दां ना. आयकून आनी रीड करून खूब विचित्र अशें फील जाता. सो आमी दोगांयनी अशें चिंतलें की चल हेजे आन्सर दिवया, कारण खूब जाणां वेगवेगळ्या पद्दतीन उलयतात तेका लागून. आनी कमेंट बॉक्सान रेगुलर म्हाका हो कमेंट येतालोच आनी हांव तो अवॉयड सुद्दां करतालें, कारण ह्या रिलेटेड म्हाका सद्या उलोवपाचें नासलें. म्हाका म्हाजो टायम जाय आसलो. बट थोड्या मनशांनी म्हाका तो टायमूच दिवंक ना. सोमतें उलोवचें पडलें म्हाका. सो ओके, हांव शेअर करता. डिटेल्सान एग्जॅक्ट रिजन कितें आसा तें तर हांव शेअर करूं शकना, बट थोडे फारशे तर शेअर करूं शकता. आतां कमेंट बॉक्सान म्हाका रेगुलर होच कमेंट येतालो की तूं कित्याक म्हटल्यार संजू कित्याक व्हिडिओन दिसना काय म्हणून. बरेचशे जाणांक हो प्रश्न पडलो की सडन संजू व्हिडिओन येवपाचो बंद कित्याक जालो. सो तेज्या फाटल्यान एक पर्सनल रिजन आसा आनी थोडीशी प्रायवसी मॅटर करता. ओके, तेका लागून तो व्हिडिओन येयना. पूण बरेचशे जाणांचे अशें चिंतप बसलें की आमी सेपरेट जाली काय, आमचो ब्रेकअप जालो काय, आमचें रिलेशन तुटलें काय, अशें म्हणून तांकां आयकपाचें आसलें म्हाजे व्हिडिओ. सो तशें कांय जावंक ना. तुमी एक्सायटेड आसा हांव जाणा, पूण तशें कांय जावंक ना. कारण वॉट्सॅपार म्हाका ना ते मॅसेजी आनी इतले डायरेक्टली मॅसेजी. हांव शॉक की अशें कोणाक विचारूं शकता काय म्हणून की तुजें रिलेशन तुटलें काय म्हणून, तुजो ब्रेकअप जालो काय म्हणून. आनी थोडी अशी विचारताली की तुमी सेपरेट जाली काय म्हणून. तर म्हाका तशें न्हय वॉट्सॅपार मॅसेजी येयनासले. पयलीं म्हाका मॅसेजी येवपाक स्टार्ट जाले. ओके फायन, तुमी विचारता, तुमी म्हाजी यूट्यूब फॅमिली आहा, तुमी विचारूं शकता. बट रॉंग वेन विचारता न्हय ते हर्ट जाता. पूण म्हाज्या पर्यंत आसलें न्हय तें ओके आसलें. बट संजूकूय तेच रिपिटेड मॅसेजी येवपा लागले, डायरेक्ट कॉल येवपा लागलो. पद्दतीन हांगसर न्हय संजूक बी कॉल येवपा लागले आनी मॅसेजी बी येवपा लागले. मॅसेजी जाल्यार एक सोड आसले, बट डायरेक्टली न्हय कॉल करपा लागली थोडे सबस्क्रायबर, कारण नंबर आसा न्हय बिजनसाक लागून, तेका लागून न्हय तेका डायरेक्ट कॉल येवपा लागलो. म्हणून आमी दोगांयनी अशें डिसायड केलें की चल एक व्हिडिओ करता आनी शेअर करता की तशें कांय ना म्हणून, कारण तेका बी डिस्टर्ब जाता खंय तरी न्हय. आनी एक रिजन आसा, त्या रिजनाक लागून तो सद्या येयना. ओके, आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार जशी थोडी जाणां चिंतता न्हय की आमी सेपरेट जाली, आमचो ब्रेकअप जालो, आमचें रिलेशन तुटलें, तशें कांयच जावंक ना. आनी तितलें इजी ना तें आमचें रिलेशन तुटोवप. ओके, आमचें बॉन्डिंग लग बाय चान्स खूब बरें आहा, खूब म्हटल्यार खूब बरें आसा. सो तुमी जशें चिंतता आनी तुमकां जशें आयकपाचें आहा न्हय ब्रेकअप बीन जालो म्हणून, सो तशें कांय ना. सो बेश्टे तुमी जे लायक कितें म्हणटा बेश्टे फेक गजाली घडयतात न्हय ते प्लीज घडोवं नाकात, कारण आमच्याय थोडेशे कानार ते गजाली पडटा. सो तशें कांय जावंक ना आनी तशे गोश्टी जावंक नासतना तुमी विनाकारण घडयता न्हय ते प्लीज घडोवं नाकात. आनी अशे जे वायट वॉट्सॅपार मॅसेजी करतात न्हय ते सुद्दां करूं नाकात, कारण रियलान तशें कांय जावंक ना. ओके, आनी मेन म्हटल्यार तुमकां तुमचे आन्सर गावले आसतले. आमी बॅक कॅमेरा बरे तरेन आसा, हांव आनी संजू वांगडाच आसा.
कारण न्हय खूब जाणां आमकां मोग करतात, म्हाका आनी संजू, आनी आमचें जें बॉन्डिंग आहा तें सुद्दां खूब जाणांक लायक जाता. सो आमी वांगडाच आसा. ओके, फकत तो ऑन कॅमेरा येना कारण ती गोश्ट आमी दोगांय बसून तुमचे बरोबर शेअर करतली. एक्चुली तो कॅमेऱ्याचेर कित्याक येना आनी ती गजाल आयकून तुमी सुद्दां खूब खूश जातली, हांव जाणा. ओके, सो जस्ट मातसोसो वेट करा कारण थोडीशी प्रायवसी मॅटर करता. म्हटल्यार न्हय प्रायवसी हेका लागून मॅटर करता कारण म्हटल्यार थोडेशे आमचे फॅमिली मेंबर्स सुद्दां व्हिडिओ पळयतात आमचे, आनी ते न्हय व्हिडिओ हेका लागून पळयता की आमचो जस्ट अपडेट घेवपाक लागून आमी कितें अचीव करता काय, आमी कसले गोश्टी घेता, मागीर खंय वयता, कितें जाता आमच्या लायफान, हे गोश्टी ते अपडेट घेवपाक म्हणून व्हिडिओ पळयता. तेका लागून आमी अशें डिसायड केलें की आमी ती गोश्ट थोडे दीस ऑन कॅमेरा सांगची ना म्हणून. ओके, सो टायम येयल्या उपरांत ती गोश्ट तुमकां 101% कळटली. आनी ऑबियसली आतां वायट गजाली आनी बऱ्या गजाली सुद्दां हांव तुमकां सांगता कारण तुमी म्हजी यूट्यूब फॅमिली आसा. सो ही सुद्दां गजाल टायम येयल्या उपरांत शुवर हांव तुमचे बरोबर सांगतलें. ओके, बट असले जे नाकाले गोश्टी तुमी थोडी जाणां विचारतात न्हय डायरेक्ट वॉट्सॅप करून, ते प्लीज विचारता. थोडी जाणां कन्सर्न म्हणून विचारतात, तांकां थँक्यू कारण तुमी संजूची इतली बरी कॅर करतात जाणा. खरेंच म्हाका थोडी जाणां विचारतात संजू बरो आसा न्हय, खूब दीस जालो पळोवंक ना. सो संजू बरो आसा. ओके, आतां खंय आसा कितें आसा तो सांगूंक शकना हांव तुमकां. सो बरो आसा तो. ओके, जस्ट तो ऑन कॅमेरा येवं शकना बट थोड्या दिसांनी तो येतलो. ओके, थोड्या दिसांनी येतलो, तितलो तरी टायम घेयात आनी तितलो पेशन्स दवरा. आनी एक गजाल थोडी जाणां म्हाका अशेंय बी वॉट्सॅपार विचारता की हें म्हणून की थोड्यांक खबर नासतलें ऑर थोडी मुद्दाम विचारता आसतली की तुजो घोव जो आसा तो व्हिडिओन कित्याक दिसना, मागीर तुजो घोव खंय गेलो. तर गायज तो न्हय म्हाजो सद्या तर बॉयफ्रेंड आसा. ओके, लायफ पार्टनर आहा. घोव आजून जावंक ना आनी हांव न्हय सद्या अनमॅरीड आहा, लग्न जावंक ना म्हाजें. ओके, सो इन फ्युचर जातलें जेन्ना तुमकां कळटलें. सो सद्या हांव अनमॅरीड आसा. तो म्हाजो घोव न्हू, तो म्हाजो लायफ पार्टनर म्हटल्यार बॉयफ्रेंड. ओके, कारण थोड्यांक खबर नासता न्हय. सो डायरेक्ट मागीर थोडी जाणां घोव म्हणून शब्द लायता आनी सो घोव न्हय तो म्हाजो. ओके, सो कळ्ळें आसतलें तुमकां सगळ्या गोश्टी बॅक कॅमेरान बरें आसा देवाच्या कृपेन आनी तुमच्या कृपेन. बट थोडी जाणां हेच गोश्टी आयकूंक सोदता की आमी सेपरेट जाली काय म्हणून. थोड्यांक एक एक्सायटमेंट आसता वायट गोश्टी जावपाचें म्हणून दुसऱ्याच्या लायफान. सो तशें जावचें ना कारण देवाची कृपा आसा आमचे आनी थोडी म्हाजे सबस्क्रायबर म्हाजे यूट्यूब फॅमिली आहा तेंची कृपा आसा. ओके, पूण सद्या आमी थोड्यो गोश्टी दवरल्या प्रायवसीक लागून कारण फॅमिलीचे थोडेशे डिसिजन सुद्दां आसता न्हय. फॅमिली म्हटल्यार आमचे पेरंट्स बी सांगता न्हय की अशें अशें हें करूं नाका म्हणून. इतली कितें आमी मॅच्युअर जावंक ना बट आमच्या पेरंट्सांक कळटा न्हू बरे गोश्टी कितें आसता जे सांगपाचें आसता आनी कितें सांगपाचें नासता तें. तेका लागून आमी थोडीशी हें केलां प्रायवसी दवरल्या. ओके, सो तुमकां कळ्ळें आसतलें आमी परत एकदां सांगता आमी रिलेशनान आसा. रिलेशना आमचो ब्रेकअप जावंक ना, आमी सेपरेट जावंक ना, आमी वांगडा आसा. जस्ट ऑन कॅमेरा थोडी गोश्टी दाखोवपाक मेळना. ओके, सो अशा पद्दतीन आसा. ओके, सो असो आसलो एक क्लियर करपा खातीर व्हिडिओ. आनी जेन्ना हे कमेंट येताले न्हय म्हणल्यार जेन्ना मॅसेजी येताले तेन्ना म्हाका अशें दिसतालें अरे हे अशें कांयच नासतना लोक म्हणल्यार थोडी उलयता. तुमकां तर खबर आसा हांवें एका व्हिडिओन सांगलेलें की मातसो म्हाका टायम दिया, मातसो म्हाका टायम जाय, हांव सगळ्या गोश्टी शेअर करतलें म्हणून. बट तो टायम थोड्यांनी दिवंकूच ना म्हाका. हो व्हिडिओ म्हाका करचोच पडलो कारण थोड्यांक तशें पेशन्सूच ना. सो कितें करतलें न्हय. आनी त्या व्हिडिओ हांवें खंयच्याच व्हिडिओन अशें सांगलेलें तुमकां की ब्रेकअप जालो, आमी सेपरेट जालीं, आमचें रिलेशन तुटलें. हांवें खंयच्याच व्हिडिओन अशें कांय सांगूंक ना. बट लोकांनी विनाकारण ते जज करपाक स्टार्ट केलें. सो बरे गोश्टी आसूं शकता न्हय कोणाच्या लायफान, तेका लागूनूय थोडे दिसूं शकना म्हणजे त्याच्या लायफानूय एक बरी गोश्ट जावं शकता म्हणून तो ऑन कॅमेरा येयनासतलो. पर कितें तरी रिजन आसूं शकता.
अशें ना की ऑल द टायम वायटूच जावंक जाय म्हणून थोड्या बऱ्या गोष्टी असतात. सो कळ्ळें आसतलें तुमकां एक क्लियर करपा खातीर व्हिडिओ केला हांवें. ओके, परत मिसअंडरस्टँडींग करूं नाका आनी परत होच रिपिटेड विचारूं नाका म्हाका. ओके, सो आय होप सो आतां परत रिपिटेड हे कमेंट येवचो ना ह्या रिलेटेड. फूल व्हिडिओ पयलो आसतलो तुमी. ओके, सो गायज चला तर अशेंच आमकां ब्लेसिंग्स दिया दोगांयक. ओके, आनी आमच्या फॅमिलीकूय ब्लेसिंग्स दिया. आयचो व्हिडिओ आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरूं नाका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. ते आमचं देव बरें करूं. बाय बाय.